हालीं सगळेंच बदललां. लोकांकडे वेळ ना. पयलीं दर एक घरान चवथ लागीं पावली की नेवऱ्यो मोदक करपाची तयारी सुरू जाताली. आतां तितलो वेळय मेळना. सगळीं कामां धंद्यान बिजी. म्हूण कितें चवथीच्यो नेवऱ्यो मोदक करप न्ही. करिना जाल्यारूय खंयच्यान तरी हाडपाकूच जाय. मागीर सरकारान उपाय काडलो. चवथ ई बाजार म्हणजे इंटरनेटा वयल्यान नेवऱ्यो डायरेक्ट घरात. मेळात प्रगती महिला ग्राम सेवा संघाच्या महिला. नमस्कार तुमकां. आनी म्हाजें नांव शिल्पा श्रीकांत नाईक आनी हांव सांकवाळे रावतां. आनी आमचे न्ही आमी खूब जाणां आशिल्लीं पयलीं. तेन्ना आमचो सेल्फ हेल्प ग्रूप बी कांयच नाशिल्ले. तेन्ना आमी एक 4-5 जाणांनी आमी स्टार्ट केल्लें कितें करपाचें खाणां बी सगळीं. 4 जाणां आशिल्लीं. म्हाजें नांव आशा, पार्वती आनी एक अनुजा म्हणून ते आजून येवंक ना हांगा. अशें करून 4 जाणांय करताले आमी. आनी आमकां तेन्ना आमी म्हणो कितें आमी कोणाक विचारतालीं आमकां कितें व्हरता काय म्हणून अशें लोकांक सांगतालें आमी. तेन्ना मोबायलाचें बी तितकें हें नाशिल्लें आमकां. मागीर लोक कोणी सांगतालो करून दियात बी म्हणून हें करून रकाद दितालीं अशें सांगूंक येतालीं बी. आमी तशें करून स्टार्ट केल्लें. आतां जालीं 10-15 वर्सां तरी जालीं आमी. आनी आतां कितें जालां आमचें स्वयंपूर्ण हें रोजगाराचे हेचेर आमकां खूब हेल्प मेळ्ळा. म्हणून आमी तितून तें सगळें करतात. लाडू, चकऱ्यो, नेवऱ्यो. आनी आतांय बी आमकां आशा आसा कितें स्वयंपूर्ण रोजगारान तुमी आमकां हेल्प करून आमचें फुडें करपाचें. आनी खूब उमेद आसा. आनी आमी आतां कितकें जालें 60 क्रॉस जाल्या सगळीं मागीर आमी करतालीं ती पयलीं. आमचे स्पेशलिटीज आमी सगळें करतात. म्हाजे स्वताचे हांव लाडूय करतां, चकरी करतां, नेवरी करतां, पुरणपोळी करतां. अशी करता. म्हणल्यार आतां मातशें मागीर हेल्प जाय पडटा न्ही कोणाचें आमचें. सगळीं करता. सगळीं जाण सगळीं करतात. हय तशी. हय घरा कडेनूय करता आमी. कोणाकय जाय जाल्यार आमच्या घरांनी करतात खावपाक. आनी थोडी बी न्हू भरपूर करतात तशें. आमी थोडी 10 बी तशें करिना. 25-30 आनी फॅमिलीकूय दितात आमी करून मागीर. आं ना हय हय म्हाजें पयलीं जमनी. आतां जायना म्हाजे. हांव वयरूच वचोन करतां. हय सगळें नेवऱ्यो, चकऱ्यो, लाडू बी म्हणटा अशें करूंक जाता उबेत रावन. हय सुनो करतात. सुनो हेल्प करतात. सून करतात हेल्प. हय 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 आसा. ना ती पयलीं तशें शिकोवंक जाय. कितें आतांच्या भुरग्यांक मातशें पळयलें न्ही कांय न्ही अशें कर गो म्हणल्यार वळें म्हणल्यार जालें. सगळें रेडी करून दिलें जाल्यार. नेवऱ्यो युट्यूबाचेरूय दिसता. हय आतां आमी पयलीं युट्यूबाचेर बी तशें कांयच नाशिल्लें आमचें. आमी स्वता करी सारकें कशें म्हणजे आमच्या जाणटेल्यांनी शिकयल्लें आमकां. आनी एक मुख्य म्हटल्यार कितें आमी मेन करतात कितें आमी 5 खाज्यांची ऑर्डरी बी घेतात. हय आजून घेता. आमी 5-6 जाणां आशिल्लीं आमी ग्रुपान 7 जाणां तीच घेतालीं. आतां थोडीं मातशें पयल्यान गेल्यात म्हणजे येवपाक मेळना म्हणून. हय आनी आतां सुद्दां म्हणून घेयत न्हू ती पयलीं म्हणटा येतात आमी करया 5 खाजी म्हणून. 5 खाज्यांचें हें सुद्दां आसा हेचे कडेन. आमची ती ही आसा रंजिता नाईक तिचे कडेन आसा हें. हय हय रेसिपी न्ही. आं रेसिपी सांगतात तशी कांय ना. पूण आमी हें फोटो काडलेले आसात. हय आमी केल्ली ती. हय सारकें खाज्यांचे डिजायन करून आमी भितर पिठो घालून नेवऱ्यो कितें इल्लोसो घातलो परतिल्यो ते डिजायन करून सारके हत्ती डिजायन, दिवल्यो, मोदक आनीक हें करता आमी मोर सगळे अशें. आनी टेडी सुद्दां करतात. टेडी हय आतां सद्या नेवऱ्यो, चकऱ्यो आनी दिवाळेकूय करतात आमी. दिवाळेकूय केल्लें. चुरमा करतात. हय चिवडो सगळें करतात. हय आनी आमकां कितें जालां अशी सगळीं मेळोन एक थंय करून करपाक मेळना म्हणजे जागो ना आमकां एक जागो मेळत न्ही सारको. हय हय एक आमकां एक स्टॉल व्हडलो जागो हय म्हणजे बसोन एक कडेन येयली. आतां हें इल्लेशें घरांनी म्हटल्यार जायना न्ही इल्लेशें. आमी पूण ही पार्वती नाईक हिच्याच घरान स्टार्ट केल्लें आमी कळ्ळें. पयलीं हय हें तेंचें. हय हय तिचें आमी वयर टॅर्रसाचेर हें करतालीं. थंय मागीर सगळीं येवन करी व्हडले. हांव मसालो सुद्दां केला आमी. मसालो सुद्दां विकताले. मसालो गरम मसालो हय खूब 10-10 किलो कर. लोणचें भरलेलीं तोरां करतालीं. आतां तोरांच मेळनात करपाक. आमकां एक तें आमी म्हणा गव्हर्मेंटा कडेन सुद्दां आमकां एक मार्केटींग जाय आनी जागो आसत न्ही बरो व्हडलो. सगळीं बायलां सेल जायना आनी बायलांय मेळोन सगळीं करीत न्हू पूण जागो जाय जाल्यार मागीर तो सेल जातलो. करूंक शकता खंय. खूब केलें म्हणजे सगळ्यांक हेल्प मेळटा न्ही कोणी नाशिल्ल्यांक केलें.
करपाक ते आमचें तें चिंतप अशें कोणाकूय जावं हेल्प करूं अशें म्हाकाच लागून न्ही सगळ्यांक लागून करपाचें हय अशें. ही जाली तांची काणी. संघाच्यो मुखेली रंजिता नायक म्हणटा सगळ्यो बायलो उमेदीन एकठांय येता. म्हजें नांव रंजिता सुरेश नायक. हांव सकवाळ पंचायतीच्या अंडर आसा आनी मार्मुगांव तालुकांत आमचे हांगसर 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा आनी म्हाज्या ग्रुपाचें नांव सखी सैली आनी हांव तेतून ट्रेजरर म्हणून आसा. 2 वर्सां पयलींच हांव ह्या ग्रुपांनी जॉयन जाल्लेलें. सो म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी विलेज ऑर्गनायझेशन जे ऑर्गनायझेशन आसता आफ्टर सेल्फ हेल्प ग्रूप जे नेक्स्ट लेवल आसता तो विलेज ऑर्गनायझेशन. सो तेची म्हाका एक चेअरपर्सन जावपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी ती हांवें एक्सेप्ट केली. आतां म्हाज्या विलेज ऑर्गनायझेशन प्रगती विलेज ऑर्गनायझेशन हे 18 फेब्रुवारी 2021 फॉर्म जाल्लेलें. तेन्ना ऑलमोस्ट 7-8 ग्रुप्सूच आशिल्ले पूण आतां 15 ग्रुप्स आसा प्रगतीन आनी 163 मेंबर्स आसा. आनी आमच्या प्रगती विलेज ऑर्गनायझेशनान आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप मेंबर्स आसा खूब टॅलेंटेड आसा. नॉट ओन्ली इन कुकींग जावं हेतून हँडीक्राफ्ट मागीर कल्चरल एक्टिविटीसांनी खूब एक्टीव आसा आनी खूब म्हाका तेंचो खूब हेल्प मेळटा. चवथ ई बाजार हो कॉन्सेप्ट जेन्ना येयलो सो आय जस्ट थॉट ऑफ की चेअरपर्सन म्हणून एक जबाबदारी आनी म्हाज्या मेंबरांक लायवलीहूड करपा खातीर आय जस्ट हॅपन टू रेजिस्टर ऑन स्वयंपूर्ण ई बाजार. आनी लास्ट टायमूच जेन्ना फर्स्ट टायम स्टार्ट जावन सुद्दां आमकां खूब आयन वेळार म्हटल्यार लास्ट मोमेंटाक सुद्दां खूब अशे नेवऱ्यांची लाडवांची ऑर्डर येयली. सो ते हांवें आमच्या मेंबर्सांकूय थोड्यांक तांकां रिकमेंड करून तेंचे कडल्यान करून घेवन आमी हे प्रॉडक्ट सेल केल्ले आसा. हे फावट आतां चकरी लाडू नेवऱ्यांनूय खूब वरायटी आसा. तिखट आसा, गोड आसा, पिठ्याच्यो आसा, रव्याच्यो आसा. सो आमी तिखट नेवऱ्यांक चड अशें भर दिवपाक कित्याक लोक आतां हेल्थ कॉन्शियसूय आसा त्या खातीर लोक अशे चड गोड खावपाक पळयना. एक ट्विस्ट म्हणून तिखट नेवऱ्यांक लोक प्रिफर करता. हें आमकां लास्ट इयराच्या मार्केटा वयरसून एक स्टडी जाल्या. सो तेचेर मागीर जे हे मिलेट्साचे लाडू आमचे ग्रुपान खूब मेंबर्स आसा ड्रायफ्रुट्साचे मिलेट्साचे नाशण्याचे मुगाचे लाडू करता. सो तेचेरूय कितें अशी भर दिवन आमी चिंतलां की हे फावट आमी आमचे मेंबर्सांक फुडें काडून हे प्रॉडक्ट्सांची विक्री करपाची. प्रगती विलेज ऑर्गनायझेशन आमच्या ऑर्गनायझेशनान आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप मेंबर्सां कडून उकडे तांदळाचे लाडू, मुगाचे लाडू, ड्रायफ्रुट्स लाडू, मिलेट्स लाडू, नेवऱ्यांचे वेगवेगळे प्रकार, पिठ्याच्यो, रव्याच्यो, तिखट नेवऱ्यो हे सुद्दां प्रकार आसा. प्लस आमचे कडेन चकऱ्यो, चुडा, चुरमा आनी आमचे लोकल जश्यो लोकल भाजयो ज्यो चवथीक मेळटा त्यो सुद्दां आमचे कडेन अवेलेबल आसा. प्लस आमचे हँडीक्राफ्ट कपड्यांची बॅगां, कपड्यांचे देवाचे हार सुद्दां केल्लेले आसा. थोडी वस्त्रांय आसतली आनी तोरण सुद्दां खूब वेगळे वेगळे वरायटीचे तोरण आसा. सो तुमकां कितें गरज आसा जाल्यार आमकां एक फोन करचो. आमचो कॉन्टॅक्ट नंबर आसा 9881971801 आनी आमचे प्रगती विलेज ऑर्गनायझेशन हे स्वयंपूर्ण गोवा वेबसायटीचेरूय बी रजिस्टर्ड आसा. सो तेच्या थ्रू सुद्दां तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. चवथ म्हणटकीर फक्त फराळ न्ही बाकीच्योय गजाली येता. वेगवेगळे हार आनी बाकीचे हँडीक्राफ्ट आयटम. आतां तें बी हाडपा खातीर खंय भायर वचपाची गरजूच ना. परत एकदां क्लिक इट गेट इट. हांव शांती भोसले. हांव श्री शक्ती SSची आनी आमी हे बिजनस हेजे करता विणपाचे जावं ही क्लॉथ गार्लँड करपाचे. हेका आमकां स्वयंभू ई बाजारा तर्फे आमकां पयलीं भरपूर हे मेळ्ळो आसा आनी आतां आमकां खूब ऑर्डर येयल्ली आहा तेंचे तर्फे. सो आनीकूय आमी आशा करता आमकां भरपूर ऑर्डर येवची म्हणून कित्याक आमी हावजवायफ आनी आमकां तेजे कडल्यान भरपूर हे मेळटा. हे प्रचिता ते म्हाका हे फ्लावर गार्लँड करपाक हेल्प करता आनी ही आमची प्राची शेटकर आनी समिरा करते. सो ती आमकां विणपाक बीन आमचे तोरण बिरण हेल्प करता सगळे आनी आमी ते ऑनलायन हेय करता सेलूय करता भरपूर. आमचे श्री शक्ती ग्रुपाचें नांव आनी विवो आमचो प्रगती. ना आमी आतां ग्रूप असो सेल्फ हेल्प ग्रूप आमचो फॉर्म जालो तेन्ना आमी एकठांय येयली. पयलीं आमी तितली अशी क्लोज एकामेकांक वळखना येयली पूण हे प्लॅटफॉर्म आमकां मेळ्ळो पळय आतां हे ग्रुपा तर्फे आमकां खूब आमचे खूब अशी हे जाल्ले आसा. आमी खूब म्हणजे आमकां खूब मदत मेळिल्ली आसा. एक्चुअली आमी हावजवायफ आशिल्ली सगळीं
आनी तेजे तर्फे आमकां कितें आमकां हेल्प जाता घरान आमी म्हणजे कोणाचेर अवलंबून रावना आमी आमचे हें करूं शकता वो हार करपाक आमकां 1-2 दीस तरी लागता सो ते हेल्प करता आनी आमी ते 2 दिसान कंप्लीट करता ते व्हडले देवा गणपतीक घालपाचे बीन तशें करता आमी व्हडले आसता वो क्लॉथ बॅग सॉरी क्लॉथ मटेरियल आमचे ते आमी हाडटा विकते हे ऑर्डर करून आनी तेजेर आमी करता एका आमकां खूब ऑर्डरी अश्यो मेळिल्ले आसा सो न्यूथ आयटम असो बाजारांत घालून तेका कोण नॉर्मली हें करना न्ही तेका लागून सगळें रेडीमेड हाडटा न्हू आमी हातान करता कसो एक देवा घालपा उमेदीन असो खूब लोक व्हरता आमचे कडल्यान ते आनी हे आमचे तोरण बी आतां चवथीक आमकां ऑर्डर आसता भरपूर तोरणाची बीन चवथीक कोण नेवे लायता न्हू सो तेंकां आमकां ऑर्डर आसता भरपूर प्लस आमची ही साडी बॅग्स आहा ही आमी साडी मटेरियल आमचे पैठणी नववारी शिवण बी उरता पळय तेजे आमी स्मॉल बॅग्स करतात स्टीच करता आमी घरय सो ही आमी मॅचिंग साडयांचेर बी अशी लोक भरपूर डिमांडान आसा व्हरपाक हेजी रेट चड ना आमी 100 रुपीज चार्ज करता व्हडलेशें चड ना हेजे कित्याक आमचे अशें हावजान आमी चड म्हारग दवरिना हेजे तर्फे SSG न्हू सो आमचे कितें ते होममेड आनी आमचे रेंजूय तशीच आहा कमी आसा आमची चड ना हय हे हार सुद्दां आमचे कमी रेटीनूच आहा आनी ही बॅगाय बीन अशी 100 म्हळ्यार कमीत कशी अशेंच आमचें कितें आसलें पांय पुसणे डोरमॅट करपाचे तेजे तेन्ना आमी सगळीं मेवळी तेन्ना येवन आमकां सांगलें जॉयन जाता तुमी ग्रुपान तशें आमी ग्रुपान जॉयन जावन बीन मागीर मातशी फुडें सरली मातशी आमकां आतां खंय खंय कितें करपाचें जाल्यार आमी वचून तें घालता हय उमेद जाली आमकां वचून करपाचें म्हळ्यार आतां बरें दिसता एक भायर सरोंक तरी कितें तरी करता आमी नाल्यार एक घरान बसून रांदपाचें आनी भुरग्यांक तितलेंच आसलें आमचें आतां एक आमी कितें भायर वचून कितें करता अशें आनी खाणाचें म्हण तुवें तोरण म्हण सगळें अशें घालता बरोबर घरकार आमकां फूल सपोर्ट करता हें करपाक हॅप्पी आसा म्हळ्यार एक घरानूच उरताली न्हू आतां आमची मातशी वळख जाल्या 1-4 चौगां मदीं वचोन आमी आमचें नांव हें करता घरानूच आसताली न्हू कोण विचारता घरान अशें हावज वायफ सो भायर वचोन आमी आतां आमचें हेजें हें करता अशी फूल फॅमिली सपोर्ट आसा हय ते आतां बॅग स्टिचिंगा सगळी हेल्प करता विणपाक हेल्प अशी जाणा ती कोण हेल्प करता सांगत जाल्यार हेल्प करता वेळ आसता तेन्ना हॉलिडे संडे बीन जर ऑर्डर चड आसा जाल्यार हेल्प करता आमकां तुमकांय देव बरें करूं ह्या सगळ्या महिलांक एकठांय दवरता RDAच्या नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन खातीर इंटरनल मेंटर म्हूण काम करपी मुस्कान महेश नाईक हांचें ह्या सगळ्या वावरांत मोठें योगदान आसा हांव मुस्कान महेश नायक हांव DRDA अंडर जी NRLM स्कीम चलता नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन तेचे अंडर हांव इंटरनल मेंटर म्हणून मुर्मुगांव तालुका काम करता आमी वेगवेगळ्या वाठारांचेर वचून सेल्फ हेल्प ग्रूप फॉर्म करता आनी ते सेल्फ हेल्प ग्रूप एकठांय करून विलेज ऑर्गनायझेशन फॉर्म जाल्लेलें आसा आयज हांव प्रगती विलेज ऑर्गनायझेशनाच्यान उलयतां हो जो स्वयंपूर्ण प्लॅटफॉर्म आसा बायलां खातीर तो खूब सद्या म्हत्वाचो ठरलेलो आसा लास्ट इयर आमकां चवथ बाजाराक जो आमी चवथ बाजार हो प्लॅटफॉर्म आमकां जो मेळ्ळो ताका बरे तरेन गिरायकांचो हे मेळ्ळो आसा आमी नेवऱ्यो चकऱ्यो लाडू हे जे आसा पळय ते गोंयभर पावयल्ले आसा आमच्या प्रगती विवोन आनी हितूनसून हांव एकूच सांगूंक सोदतां की जो आमचो स्त्री शक्ती हो प्रोजेक्ट चल्ला ताका जो आमच्या गोंय सरकारान हातभार दिल्लो आसा हो प्लॅटफॉर्म दिवन स्वयंपूर्ण बाजार हो तो खूब म्हत्वाचो आसा आनी खूब इम्पॉर्टन्स आसा ह्या हाका आनी आमची प्रत्येक बायले मदीं जी स्कील आसलेली ती एक ताका प्लॅटफॉर्म मेळपाक हो सपोर्ट मेळिल्लो आसा हांव जेन्ना हांगा पयलीं 2022 काम जेन्ना स्टार्ट केलें तेन्ना कोविडाचो काळ आसलेलो आनी सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसले ते पयलीं फॉर्म जावपाक खूब डिफिकल्ट आसले पूण एक असो टायम येयलो जितून म्हाका म्हाजे कॅडर्स जे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जे हांगा म्हाका मेळ्ळे आनी तेंच्या सपोर्टान वाठारांनी आमी सेल्फ हेल्प ग्रूप फॉर्म केले आनी आयज आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप फॉर्म जाल्या उपरांत तेंच्यांनी इतलो बरे तरेन सपोर्ट केल्लो आसा की आमी एक लायव्हलीहूडा खातीर बरी ऑपॉर्च्युनिटी येयले आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज ते घेवन तेंच्यांनी फुडाकार दाखयलो आसा तेंचो जो सहभाग आसा तो खूबच म्हत्वाचो ठरलेलो आसा आनी आमचे मुर्मुगांव तालुकाचे ज्यो बायली आसा त्यो एक्टिवली पार्टिसिपेट जातात चवथ बाजार करता आमी दिवाली बाजार करता आमी जे आमकां RDA आमची सपोर्ट करता फायनान्शियली सपोर्ट करता आमकां प्लस आमच्या बायलां मदीं जी स्कील आसा ताका जर बरे तरेन फुडें हाडपाक जाय जाल्यार ताका ट्रेनिंग्स दिवपाचें काम आसा ते बी RDA करता आनी तितूनसून बायलांक आमकां एक प्लॅटफॉर्म सेल करपाचो असो पयलीं आमचें कशें जातालें बायलांक की आमी करताले घरान खाणां पूण एक मार्केट नाशिल्लें पूण आतां आमकां मार्केटूय मेळ्ळ्या
आनी खुबश्यो गजालींनी बायलां आमची फुडें सरलेलीं आसात. चला तर आता हो यूट्यूबाचेर व्हिडिओ पळयत आनी वेळ काडनाका. चवथीच्या तयारेक लागा. वतना मात लायक करा, कॉमेंट मारा आनी मागीर फोन काडून कुशीक दवरा. कामां खूब उरल्या. चला 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 बेगीन चला. गणपती बाप्पा मोरया.